ते अस्कोत आसले पूण गोट जाले. झुजांत बोलीश जाले आनी पोरक्या फौजाक तांणी पेल्यान शेवटिले. बायलांक घोव मेल्यानंतले जिवोवन जावन परते मेळ्ळे. तोणी जाणां अदीक बऱ्या जिविताक पुनर्जिवन जावचे खातीर आपली सुटका करूंक दिनासतना कोश डोग बोगूंक तयार जालीं. थोड्यांनी मस्कोऱ्यो आनी मार सोंसलो आनी दुसऱ्यांनी कडे सांकली आनी बोणकोण्यो बोगल्यो. तांकां फातरायलीं, तांकां चिल्लीं, तांकां तोरसादीन मारलीं. शेड्यांचें आनी बोकड्यांचें चाम घालून तांकां हांगा थंय भोंवडायलीं. तांकां संवसार परतो नासलो. तीं अरोण्यांत आनी दोंगराचेर पडोन भोंवतालीं. बुयारांनी आनी जमनीच्या दोळींनी जियेलीं. हे सगल्यांनी भावार्थाक वीर भक्तांची साक्षी दिली. तरी आसतना देवान बासायलोलें तें तांकां मेळूंक ना. आमचे खातीर देवान अदीक वर्ती येवजण थारायलोली आसा आनी तीं सगलीं फकत आमचे बाराबर सपूर्णायेक पावलोलीं तांकां जाय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. सगलीं बाराबर म्हणुया. सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें. तुका शेरोना येतोल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बळेपण सोरेस्परा सगल्या मनशांच्या दोळ्या मुखार. जबाब. सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. मनीस लोचाणां मानतात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपून आसरो दिताय. जिबो वाड विवाड करतात तेन्ना तुज्या तोंबून तांकां राखून दवरताय. जबाब. सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. गोट दुर्गांच्या शारांत ताणें आपल्या मोगाचीं विस्मितां म्हजे खातीर करून दाखयलीं. देखून हांव सोरेस्पराक वाखाणटां. जबाब. सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. आकांताच्या वेळा हांवें म्हटलें, हांव सारकोच तुजे नदरे भायर पडलों. पूण आदार मागून तुका उलो मारतनाच म्हजी विनोती तुवें आयकून घेतली. जबाब. सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. तुमी सगलीं देवाची भोक्ती करतल्यानो सोरेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भोक्तांक तो राखता. पूण गोरवान भरतल्यांक सोरेस्पोर कोंतिनायेन फारीक करतलो. जबाब. सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. उद्गार. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोजेक मेळूंक आयलो. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेसूआन ताचे शीस दर्याचे पेले तोडी जेराजरांच्या मुल्कांत पावले आनी तो ओड्यांतलो भायर सरतच मेडो आत्मो बसुलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधींनी आपलें बिराड केल्लें आनी सांकळींनी लेगून
कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांकड्यांनी बांदलोलो, पूण ताणें सांकळी तोडलेल्यो आनी कोडे मोडून उडयलेले. कोणाच्यान ताका दोमावंक जायनासलें. दीस रात वेल मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडावन तो सदां समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयसतान जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सोरपोटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू, भोव व्हडत्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनयतां, म्हाका दोगदाय नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलोलें, मेळ्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनाबाग, कित्याक आमी खूब जाण आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन जबूर प्रार्थून मागतालो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड हिंड चोरतालो आनी मेडे आत्मे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां वचून रिगूं दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेडे आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिकले. आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड व्हड नेटान धांवलो आनी ऊंच वचून कोडशा वेल्यान उडकी मारून उदकांत बुसकोडून मेलो. तांचे राखणें पडून गेले आनी नोगरांत आनी शेतां मोड्यांनी तांणी खबर कोडीत केली. आनी कितें जालें तें लोक पळोवंक आयलो. आनी जेजू अशें येवन देंवचार कोश्टायतालो त्या मनशाक थंय बसलोलो, आंगावली न्हेसलोलो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन तीं घाबरलीं. देंवचार बसयल्याक कितें घडलें आनी दुकरां विशीं कितें जालें तें दोळ्यांनी पळयल्लें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुडकांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो होड्यार चडटना देंवचारान कोश्टायतलो तो मनीस आपणाक ताचे सांगाता रावंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घरच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपले काकलुतीन केद्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्यो त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो कोरन्यो केल्यो त्यो देकापोलींत परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां मेळटा. एक मनीस ताचेर मेडे आत्मे बसलेले कोश्टवतालो आनी खिरीत भाशेन कोणाच्यान ताका सांकड्यांनी वो ताका हेर दुसऱ्या कोड्यांनी बांदूंक जायनासलो. तो जेजूशी येता. जेजूक मेड्या आत्म्या वयर अधिकार आसा म्हूण आयच्या दिसा आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. देव सगलें आमकां बरेपणान भरता तेन्ना आमचे वेलें सगलें वायट देव निवारता. जायते फावटी घडीक ह्या जेजूच्या काळार मेडे आत्मे आनी दुसरे आचार जिदेवा मदें आसले. इतलेंच न्हय, समाजान रोमकार तांचे वयर जुलूमशाही चलयताले आनी जुलूमशाही चलयता म्हणून सगळे जुदेव लोक एकदम दुखी आसले. मेसियेसाक ते रावताले. कोण आमकां ह्या वायटपणांतलो सोडयतलो, कोण आमकां मेकळे करतलो, कोण आमकां सोडवून दितलो, ही तांची आपल्या जिवितान भावभीण आशा आसली. असले वेळार जेजू तांकां एक दिवटी कशी दिश्टी पडटा. जेजू ह्या मेड्या आत्म्यांक आपल्या अधिकारा उदेशी सगळें तांकां दुकराच्या हिणान बाबा भयणीनो पाठोवन दिता. इतलेंच न्हय, ह्या मेड्या आत्म्यांचेर अधिकार आसा म्हूण जेजू तांकां दाखोड करता. लोक थंयसर जो जमा जाल्लो तो पळयता कशी भाशेन हो देंवचार बशिल्लो मनीस ताचेशी येता, दिमी घालता, सरपडटा आनी व्हडल्यान बोब मारून म्हणटा, जेजू भोव व्हडत्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा आनी म्हाका दोग दायनाका म्हूण ताचे कडेन विनोदी करता. आनी जेजू म्हणटा, मेड्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर, कित्याक देवाच्या पुताक सगल्या
संवसारांत आसलेल्या वस्तू वयर आनी संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या वस्तू वयर अधिकार आसा म्हूण जेजू दाखोड करता. नाका लागून ह्या मेळ्या आत्म्यांक तो ह्या मनशा वेलो दोगदाय नाका म्हूण ताका त्या दुकराच्या हिणान पाठयता. देव आमच्या जिवितांत भाव भयणो सगळें वायट आसा तें पयसायता, आमकां बरेपणान भरता. आमच्या जिवितांत येतले आटेविटे, आमच्या जिवितांत येतले कोश्ट, आमच्या जिवितांत येतले जायत्यो दुसऱ्यो हेर वस्तू देव आमकां निवारता. हाका लागून आमी देवाक दिनवाशी मनान दर दिसाक मिसाचे भेटेन ताची सोशी येवंक गरज. हाचे दिसाक आमकां कृपा मागुया, कित्याक होच देव आमच्या जिवितांत बरेपण हाडटा तेन्ना, आमकां सगल्या वायटांतली निवारता तेन्ना आपूण आमचो कितलो अप्रिमीत मोग करता म्हूण दाखोड करता. ह्या ताच्या मोगाक आमी मोगान जबाब दिया. सगल्यो आमच्या जिवितांत करता त्यो कोरण्यो देवाक मानता तसल्यो करूंक आमी वावरुया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. गीत करूया गिताचो C23 पेज 38 C23. केलो लेपीक गोश्टी वावरान घालता बापाच्या दिसा, आमच्या ताटांत वस्ती रुपास काडलो रोस पुंच्या पोळा, काडलो रोस पुंच्या पोळा, बापाच्या दिसा आमचे काशीन सोऱ्या रुपास, आमचे काशीन सोऱ्या रुपास, ओस्मान दुनिया वतनाचो हांवडें तुवें ठयलोलो, हें जाय सदांच तुका बेटे, मोशा बाबने मोशान तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या आदावर सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता. रुसून जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सोता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेलुली तुजी पोरसां, स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय. ओ सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगो टुया तुझ्या खुसा आनी जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोप्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडूंक डास करता ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा लगो सेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक शेंपोर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय सगळ्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीत चपोती बागेवन ससे वागेवन धरून तांसर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगात तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोद्देदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमीन. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाड दया करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांगणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण चे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कशे परमेन तुका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमीन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सभे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू असा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. Cristaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोचें धारण कर. क्रिस्ताच्या म्हाका रादोस कर. नानून म्हाका उपकार कर बोलाच्या पवित्र कोस्तानो म्हाका गोड कोरा. तूं बऱ्याचे चिंतान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरो कदींच दिवं नाका. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सरवणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बावाड सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे निसोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवता. उत्सवाचे मागणे.
सुर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सोबे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उसो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोन आसतना भोंवपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरू. नव्या सर्गा नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आखे रचनेक भितरल्यान तान बदलूं तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आम्हा बरवशाच्या यात्रेकारां सवें सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारार सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमेन. गीत करूया गिताचो अंक F23 पेज 96 F23. Wocuja, Krista शांतीन wocuja, वाईट kotolia, wocuja, दुस्मना maruja, Jezucio शिकोण्यो वेवारान घालुया, एकळे मोनान चोलया. Wocuja, Krista शांतीन wocuja, wocuja, Krista शांतीन wocuja, 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 Krista शांतीन wocuja, wocuja, Krista शांतीन wocuja.